कार्मेल मायेथी मोगाच्या भावा भयणींनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक व्हडा मानाचो आनी मोगाचो येवकार मागता. आज सगळी पवित्र सभा विशेष करून कार्मेल वर्द कार्मेल दोंगराच्या सायबिणीची परब व्हडा दाबाच्यान संभ्रमता. आज कार्मेल वर्द कार्मेल दोंगराचे मायेथी शारतीपण जोडलेलेचो उगडास करून ही परब संभ्रमता. 12व्या शेंकड्यान जुलयाच्या 16वेर कार्मेल सायबीन सायमन स्टॉक म्हणल्यार कार्मेल वर्दीच्या महावडिलाक दिश्टीक पडली आनी बेंतीन दिवन अशी म्हणाली, जो मनीस मरतना ही बेंतीन न्हेसून आसता तो ससनाच्या उज्यांत लासचो ना. आज तीच परब संभ्रमत आसतना आयची देवस्तुती आमकां सर्वांक कश्ट आणवारांनी आसतना मोरयेचो आशिर्वाद जोडूंक आनी ससाय मागोवंक शिकयता. मोरी एक मागण्याची स्त्री. तिणें देवाच्या उतरांच्या बळान आपलो भावार्थ घट केलो आनी हेंच आमी कार्मेल वर्दीन पळयता. जशें आदीं तशें आतां हे मोटवाशी संवसाराक पाठ करून आपलें जिवीत देवाक समर्पून गुपीतपणाक एक मागण्याचो दोंगर करून ते हेरांच्या कश्टांनी सांगात दितात. आमच्या जिवितांत कार्मेल माये परी आमी हेरांक एक मोगाचें हातेर जावूंक आनी हेरांच्या कश्टांत सांगात दिवंक गरजेचो आदार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, कार्मेल मायेची ससाय मागून आमच्या जिवितांत तिने केलेल्या बरी जेजूचो पाटलाव करच्याक, आधार मागच्याक ह्या देव मंदिरांत आमी जमा आसा. कशें तिने देवाच्या कुशेक कालतिमान घाल्ली गी, तशेंच तिची बेंतीन व्हडा भक्तीन घालच्या आमी सर्वांनी तिची ससाय मागून जेजूचो पाटलाव करच्याक, जेजूक ह्या संवसारी साक्ष जावच्याक जाय अशी कृपा आनी आदार आज आमी मागया. विशेष करून आमी हर एकली जेजूचो मोग करता, मोरये बाय बरी जेजूचो पाटलाव करता. आमच्या कुटुंबांनी चड आनी चड जेजूचो मोग करूंक, मोरये मायाच्या आदाराखाल जिवंक जाय अशी कृपा आमी मागया. निधळ काळजाने मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच आंवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Krista,
सर्वेस्परा देवा कार्मेल वॉर्ड तुझ्या पुताच्या आवय जावन आसचे भाग्यवंत हांव कार्मोरयेच्या मानाक समर्पण केली जायजे म्हणून तुवें खुशी वेली आज तिका आमी मान करतना तिच्या प्रार्थना मारिफात तुजो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सुमयतें आमकां व्हरून पावय तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप एलिया कार्मेल दोंगरार चडलो आनी धरणीर साश्टांगसर पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें कांयच ना ताणें ताका म्हळें परतून 7 पावटी थंय वच 7वे पावटी सेवकान म्हळें मनशाच्या हाता येदें एक कूप दर्यांतलें वयर सरता एलियान म्हळें वच आनी आहाबाक सांग तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवच्या पयलें सकला वच थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें वारें वाडलें आनी दारिनी पावस पडलो देवाचें उतर हें सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय जो कोण नितळचिनी जियेता न्याय नितीन चलता काळजांतावन सत उलयता आपले जिबेन Pelia son escuchar bulaina Oram ka tujeshi Moriedu lo bankwari Sacha kami tuja paulani Zokon Pelia kosolo sanyai karina Andiamo in cantalta Deu birante cha manan lecta Oram ka tujeshi Moriedu lo bankwari Seja kami tuja paulani Oram ka tujeshi Moriedu
देवाचे उतर हे देवाची व्हड उपकार João permanente Jesus Cristaची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया हेणे जेजूची आवय ताची आवयची भयण क्लेयोफासाची पोतीन मोरी आनी मागदालाची मोरी ताच्या कुडस बगलेन उबी आसली आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कण घेतली देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवादीन विल्फी रेबिंबासान घडून गायलेल्या एका गायनाचो सारांश एका पदाचो सारांश असो आसा थोड्या तेंपा आदीं म्हज्या जिवितांत एक विशेश संगत घडली म्हज्या पोटांत दूख पडली आल्या पाल्याची वखदां घेतली डाक्टरान फोटो काडली तरी पिडा मेळना कंच जाली कोणी एकलो म्हणालो तुका माठ केला तूं बोटा लागीं वच तुजी पिडा गूण जातली आनी तितल्यार एक अक्रिस्तांव स्त्री म्हाका भेटली आनी म्हजी काणी आयकोन माठ केलां मंत्रां केलां म्हणलें आयकोन ती हांसोंक लागली आनी ती म्हणाली म्हाकाय तुजे तसलीच पिडा आसली आनी सायबीन माया लागीं हांवें मागलें आनी म्हजी पिडा गूण जाली आनी पद आखेर करता आसतना विल्फ्याब अशें म्हणटा कोण कोण परकी मनशां मोरये लागीं येतात तिची ससाय मागतात आनी तांची पिडा गूण जाता आनी हांव एक क्रिस्तांव भावार्थी पिडा गूण जावच्या खातीर बोटा लागीं धांवता आनी खंयसर वचून म्हज्या पिडेक वखाद सोदतां मोरये मायेच्या माता कालच हांव रावुल्लो जाल्यार म्हजी पिडा केदाळा गूण जाती कोणना भावानो भयणीनो ताणें घडलेलें हें गीत भोवशा आज कार्मेल मायेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना खंयी आमच्या काळजा गुंडायत कोरपुणगी ह्या आमच्या काळजाक कशी एक मूठ मारगी म्हणल्या बरी आमकां जागोवंक तयार जाला म्हणल्या बरी भोगता मोरये मायेची आनी बेंतिनेची
भक्त फकत आज कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आचरण करतना मातगी ह्या मोरये मायेची आमची आसची ती भक्त ह्या काळजांतली उब कितली गूण आसा आनी ताका सरी जावन आमची जिणी खंयसर पावल्या म्हणल्या विशयांत भौशा नियाळ करचें आज खंडी जावन अर्था बरीत. द ब्रावन स्कॅपलर कार्मेल मायेची बेंतीन फाटल्या सरलेल्या 800 वर्सांनी कार्मेलीत प्रादिनी हें देवा साव आमच्या मोदेगांत भोव व्हडा रितीन रुथा कर्ण भावार्थान मोरये मारिफात जेजू लागीं वेचाक आमकां अवकाश करून दिलोलो आसा. जी कोण ही बेंतीन वापरतात घालतात तांकां हांव सासणाच्या उज्यांत लासूंक सोडचो ना म्हणलो बळादीक संदेश आमच्या कुटुंबांनी आमी जिवन सासाव. कोणी एकलो आर्मीचो मनीस आर्मीचें युनिफॉर्म घालता जाल्यार ताका सरी जावनूच ताणें जियोंक आसा. ताका लक्ती जाल्लेंच एक डिसिप्लीन म्हणून आसा. त्या राष्ट्राचो तो सैनीक वय जाल्यार त्या राष्ट्रा विरोध ताणें भितुरी करूंक जायना, ह्या राष्ट्राक अन्याय करूंक जायना. आनी कार्मेल मायेची आमी बेंदून घालचे तिचे सोजेर वय जाल्यार देवनिंदा आमी करूंक जायना वा तिणें आमकां दिवच्या त्या प्रेरणाक सरी जावनूच आमी जियेचें पडटा शिवाय क्रिस्ता विरोध पवित्र सभे विरोध आमी खंडी जावन जियोंक साथ दिवचो ना. जावं दी एवकरिस्त जावं दी पवित्र सभेंत आसचें तें भक्तीपण ह्या मोरयेचो नियाळ ह्या एवकरिस्त जें कितें आमकां पवित्र सभेंत शिकोवन दिलेलें आसा. मोरये माय बरी देवाच्या कुशेक खालती मान घालून जियेलेल्याक देवाची कुशी कितें म्हळ्यार समजल्याक यमकोंडाचो उजो आसचो ना. ह्या त्या उज्यांत देवाचो पूत जेजू आनी मोरी माय आमकां लासूंक सोडची नात. There isn't anything magical in it. Rather, it is a commitment. मोरयेची बेंतीन आमी बैलान घाल्ल्या म्हणल्या तक्षणा सगळें मॅजीक म्हणल्या बरे रितीन सक्कड सारकें जाता म्हणून न्ही. पूण जो कोण मोरयेची बेंतीन कार्मेल सायबीची बेंतीन घालता तो मोरये बरी जियोंक शिकता. आनी जो कोण बेंतीन घालून मोरये माये बरीच जियेता ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लासूंकूच साथ दिना. कित्याक मोरये बरी जेजूचो पाटलाव करूंक कोण शिकता आनी ताणें खंडी जावन जेजू लागीं वेचाक अवकाश मेळटा. पयलें बेंदीन व्हडली आसली कार्मेलीतांनी वावर करता आसतना ती वापारची आसली. मागीर सडवणे हांगासर कितें आसात तांणी घालेली बेंतीन आसा तेदी व्हडली आयली आनी आतां ती ल्हानशी जाल्या भोव ल्हानशी जाल्या. थोडे फावटी सोबायाची जाल्या, थोडे फावटी बॅगांत आसता, थोडे फावटी गळ्यांत आसता, थोडे फावटी खंय आल्तारेर उबकाळून आसता. कितेंय तें आसूं दी ल्हान आसूं दी व्हड आसूं दी त्या भक्तींत आमी जियेत आसतना ती बेंतीन घालता आसतना आमच्या काळजाक लागीं आसता. ती बेंतीन आमच्या हृदयाचेर आमच्या काळजाक लागीं आसता. आनी तो संकेत जावन आसा देवाचे उपादेश तुज्या काळजांत तूं जागोवन दवर. आनी त्या उपादेशांक सरी जावन तूं जियेताय जाल्यार मोरये मायेची ससाय तुका मेळटा आसतना क्रिस्ता जेजून वाट दाखोवन दिल्ल्या वाटेन ह्या पवित्र पुस्तकान सांगिल्ले बरी खंडी जावन आमकां जियोंक साध्य जाता. देखून जी कोण बेंतीन घालतात तांणी देवाचे उपादेश आपणाच्या काळजांत जागोवन दवरन त्या उपादेशांक सरी जावन जिणी मांडून हाडली जाल्यार निजायकी अर्था बरीत. आनी आज आमकां दिलेलीं 3 वाचपां ही भक्त आनी ह्या भक्तेचो भावार्थाचो अर्थ कितें म्हणलें गुंडायन समजोवंक एक व्हडलो अवकाश. एलिया प्रवादीच्या त्या उतरांक आमी फाटीं येचें जाल्यार सडवणे 3000 वर्सां फाटीं गेलेल्या बरीच. थंयसर राय ताका विचारी इस्रायल परजेक अन्याय करच्याक वाट चुकोवच्याक आयलो प्रवादी तुंगी. हांव वाट चुकोवंक आयलोलो न्हय, बदलाक सदाची वाट दाखोवंक हांव आयलोलो. राया तुवें बाल प्रवाद्यांक विंचले आनी देवातावन निजा देवातावन तुवें पळापळ घेतली आनी ताणें बाळ प्रवादींचो संहार केलो आनी ताका दावा जाय पडलें. कार्मेल गुड्याक तो धांवता आनी त्या दिसांनी जर तर दुखळ पडलो जाल्यार
निजा देवातावन पयस गेलेल्या खातीर दुखळ पडलो, रायांनी प्राजीत करचें पडलें, रायाच्या प्रवादीन एलियांनी प्राजीत केलें, आनी आज देवाचें उतार म्हणटा ताची तकली दोनी पांयां मदें दोंपरां मदें गेली, सर पडोवन साश्टांग पडोवन ताणें मागणें करता आसतना सेवकाक परतून आनी परतून धाडलो. हो दुखळ आखेर जाता की पळोवया. 7वे फावटी मोड दिसलें, पावस आयलो आनी सगळो दुखळ खंडीत जावन थंय तांचे मदलो पाशार जावन गेलो. केन्ना ते निजा देवाक आराधन करच्या फाटीं आयले आनी केन्ना त्यांनी देवाची सुत्रां आपणाच्या काळजांत दवरून परत देव लागीं बोक्सांनी मागून नवें जिवीत आराम केलें. प्रवादी एलियान मागलेलें तांकां फावो जालें आनी त्या दोंगरार केल्ल्या मागण्यार तावन देवाच्या कुरपेचो पावस आयलो. आनी आज आमच्या जिवितांत देवाच्या कुरपेचो पावस, ह्या देवाच्या कुरपेचो व्हाळो येजय जाल्यार अण्णडपणाच्या जिविताक, अन्य देवांची पुजा करच्या जिविताक पाठ करण, खऱ्या देवाचें भजन करच्या, खऱ्या देवाचें आराधन करच्या जिविताक आज फाटीं येवंक आसा. भौशा आज हो संवसार, आधुनीक संवसार आमकां क्रिस्तांवांक निजा देवाची भक्त आदारच्या बदलाक, आराधन करच्या बदलाक खंयी आमकां दुसऱ्या एका देवाची आराधन करच्याक पयस व्हरन आसा की म्हणल्यात आसलें एक बें उदेलां. आनी आयचो हो संभ्रम, आयची ही भक्त परत निजा देवा थंय आमी फाटीं वेचाक आमकां आदार जाल्यार आमी करचें हें आयचें आचारान अर्थाभरीत. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां उल्लेख करून सांगलां, आमी देवाची सुभुरगीं कित्याक सर्गींच्या बापान आमच्या काळजांत देवाचोच आत्मो गेला, आब्बा बापा म्हण ताका उलो करूंक आमी शकता, आनी देवाची भुरगीं देखून तो आमकां सदां काळ राखतलो. भाग्यवंत कुटुंबांत जर तर मोरयेन आनी जुजेन जेजूचें संरक्षण केलें, देवबऱ्यांतेन आनी जानवान ताका वागयलें, आनी आमी त्याच कुटुंबाचे सांदे जाल्यार न्हय केवल जेजू खातीर बगार आमकां हर एकल्याक तिच्या भुरग्यांक ती सांडून घालची ना, आब्बा बापा म्हणून उलो करतल्या आमकां हर एकल्याक सर्गींच्या वाटेन चलोवच्याक ती आमकां खंडीत जावन आदार दितली. वांजेलाच्या वाचपाक आमी येता आसतना जुवांव थंयसर जेजू कुर्सार हुमकळून आसो, मोरी कुर्साच्या मुळांत आसची, थंयसर उल्लेख केलेले आमी आयकलें. एक क्रिमिनल जावन क्रिमिनलाक साहस जाल्लें आसलें, त्या काळाचें कठीण मोरान थंयसर जेजूक दिलां, कुर्सार हुमकळून आसा. सडाव जावन असल्या मनशांक कुर्सायलेल्या वेळार कुर्साच्या लागसार कोणी रावणांतलो पळण धांवतले, पूण मोरी जेजूक क्रिमिनल म्हणलें नांव दिलां जाल्यार त्या कुर्साच्या मुळांत ताची आवय जावन उबी रावल्या. विशेश कितें म्हळ्यार जर तर आमी मोरये माय थंय जेजूचे भाव आनी भयण वय जाल्यार, त्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं वय जाल्यार आमचें जिवीत कितलें बरें आसा कितलें खोटें आसा तें मोरये मायक गरजेचें न्हय. खंयच्या रितीचो बिल्लो आमकां दिता तें गरजेचें न्हय. आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मरणाच्या घडये ती आमचे सांगाता रावतली. जर तर ती कुर्साच्या मुळांत जेजू सांगाता रावली जाल्यार आमच्या जिवितांत खंयच्याय रितीचें आमचें जिवीत आसूं दी, ती आमचे सांगाता रावून बरें मरण मरच्याक तिका उलो मारल्यार खंडीत आमकां आदार दितली. आनी एक कुशेन आमी नदर घाली जाल्यार कुर्सार उमकाळचो जेजू जुवांवक पळयता आपल्या मोगाच्या शिसाक, मोरये मायेक पळयता, ही तुजी माता, हो तुजो पूत. जेजू कुर्सारान उमकाळून आसा, कठीण आटाविटे, कठीण संकश्ट, जीव सोडूंक मोरोंक तो आयतो जाला. आनी तसल्या वक्ताय आपणाच्या आवयची कंत, आपल्या शिसाची कंत तांकां एकसूर पडूं नाका, बदलाक तांकां एकामेका बुजवणेची गरज आसा. त्या कुर्सार आसलेलो जेजू सयत निमाण्या घडये सयत आपणा विशांत चिंतिना, आपल्या आवय विशांत, आपल्या पवी सभे विशांत, आपल्या मोगाच्या शिसा विशांत, तांच्या विशयान चिंतून आसा. एक विशेष संगत, जर तर मोरी माय आमची जतन घेता तशेंच जेजूय आमची जतन घेता. आमचो हुस्को ताका आसा, हर एका घडये जेजू आमचो हुस्को ताका आसा देखून आमचो मोग करचो जेजू आमकां जाय जाल्ले आशिर्वाद तो दिता. कुर्साच्या मुळांत मोरी उबी आसली आनी त्या वक्ता मोरये मायक कितें गरज आसलें
तें मेळ्ळें जाल्यार आमकांय क्रिस्ताच्या कुर्साचेर दिश्ट घालतल्या हर एकल्याक आमच्या जिवितांत आमच्या मरणांत कितें गरज आसा तें खंडी जावन आमकां फावो जातलें. जेजू कुसोन मोरी गेली ना आनी आमकांय आमच्या जिवितांत मोरी माय आमकां सोडून वसाशी ना. आनी विशेश करून आज कार्मेल मायेचें फेस्त ह्या बेंतिनेचें फेस्त आचरण करता आसतना ह्या बेंतिने द्वारे कितें पुरा अजापां घडल्यांत ती दाराळ आमकां आयको मेळटात. तांते एक दोन उल्लेख करूंक हांव खुशी व्हरतां. दियेसीच्या याजकाचो पात्रोण मारिया वियांनी ताचे सरशीन एक चली आपणे रिलिजियस बेस सोगी म्हणल्या विशयांत विचार विनिमय करूंक आयिल्ली आनी थंयसर एका दर्शनांत तिच्या विशयांत तो उल्लेख कर म्हणटा फलाण्या दिसा फलाण्या जाग्याचेर तूं नाचोंक गेलेली पार्टी गेलेली आनी थंयसर एकलो आसुल्लो ताणें मस्त जाणां सांगता डान्स केले पूण तो भायर वयता आसतना तुवें पळयलें गी ताजे पांय पळयले गी खंयच्या रितीन आसले थंयसर आसलो उजो तुवें पळयलो गी आनी तो सैतान तुजे सांगता तो नाचलो ना कारण इतलेंच तुज्या गळ्यांत बेंतीन आसली आनी तुज्या गळ्यांत बेंतीन आसली देखून तुजे सांगता तो नाचलो ना कित्याक तें एक भद्रतेचें शिखर जावं पावलें त्या बेंतिने वरवीं तुका संरक्षण मेळ्ळें. 1957 इसवी वेस्ट बॉर्डन म्हणलो एक गांव जर्मनींत आनी एका हडल्यांत लगभग 25 घरां आसुल्लीं आनी थंयसर उजो पेटलो आनी त्या दिसांनी उजो पालोवंक तितलें सुलाभ नासलें आनी कोणेंय एका घरच्यान घरां आसली बेंतिनान मुखल्या दारवाट्याचेर मुखल्या बागलाचेर दवरली 5 घंट्या भितर सकट घरां उलपून गेलीं जाल्यार तें बेंतीन दवरलेलें एक घर मात्र कशें उरलें तें कुटाम कशें उरलें तें थंयसर विवरूंक तूं साध्य जालें ना. आनी हर एकल्यान ताचे विशयांत चारित्रीक रितीन उल्लेख कर म्हळें त्या बेंतिने वरवीं तें घर आनी तें घराणें उरली सकट घरां उलपून गेलीं. थोड्याच वर्सां आदीं 1980 इसवेंत टोरोंटोंत एक आवय भुरग्याक फाटल्या सिटीचेर घालता कार ड्रायव्हिंग करत येता आसतना बागील सारकें घालिनातलें आनी त्या वरवीं भुरगो भायर उसाळटा पूण भायर उसाळलेल्या वेळार भुरग्याक कसलोसू मार जायना. उपरांत आवय तें एक अजापूस म्हूण घेता आनी ती म्हणटा कार्मेल मायाची सासाय आमच्या सांगाता आसली आनी आमच्या कुटुंबांत आमी हर एकली कार्मेल मायाची बेंदीन घालतले हांव देखून कार्मेल मायेचें संरक्षण आमकां मेळ्ळें. घडितां आमी कितलीं विवरून सांगीत अजापांक कितलीं आमकां सांगीत ताका आमकां पुरावे कितले मेळटात मेळना म्हणलो विशय दुसरोच पूण एक मात्र स्पश्ट मोरये मायाची ससाय कोण मागता मोरये मायाची कोण बेंदीन घालता तसल्यांक मोरये मायाचें सांगातपण मेळटा आसतना हर एका रितीच्या दुश्ट शक्तींतलें सैतानाच्या बळांतलें पिडेशिडेंतलें अन्यायांतलें हर एका रितीन चलच्या वायट कितें आसा ह्या संवसारांतलें तांतलें खंडी जावन मोरी माय आमकां राखता. भावानो भयणीनो ह्या मोरये मायेचेर कार्मेल सायबिणीचेर विश्वास दवरून हांगासर आयल्या जाल्यार ह्या कार्मेल सायबिणी बरी ह्या मोरये माय बरी आमची जिणी जावची भोवसड गरजेची. विशय इतलो सुनियाळाक आमी फकत मोरयेची लदीन म्हळ्यार पावना आमच्या गळ्यांत मोरयेची आमी बेंतीन घाल्यार पावना हातांत कोंत घेतल्यार पावना. मोरये माय बरी आमी क्रिस्ता जेजूचे डिसिपल्गी म्हणलें पळोवंक आसा. वी नीड टू बिकम रॅडिकल डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट जीजस जस्ट लायक मेरी. मोरी केवळ मागणें करून बसुल्ली न्ही हर एका घडये हर एका जिविताच्या निर्धारांत क्रिस्ताचो लक्षिल्यान पाटलाव केल्लो. आपले सोम्याची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हणून सुरविल्या घडयेतावन कुर्सामळी पर्यंत देवाच्या कुशेक खालतीमान घालचे प्रयत्न केल्ले. मोरये मायेची बेंतीन व्हडा भोगतीन घालचे आमी निजायकी मोरये माय बरी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता गी. हें व्हडलें सवाल हांवें आनी तुमी हर एकल्यांनी खंडी जावन विसारी जायस. शर्मावाच्या सुरवेर हांवें विल्फी बिंबाचो उल्लेख केलो माठ केला मंत्रां केलां आनी हांव बोटाक सोदून गेलो. म्हजी पिडा गूण जाली ना आनी एकल्यान परकी स्त्रियेन मोरये लागीं मागतना तिका बरें जावन जाल्लें विवारितना हांव कसलो पिसो म्हणलेंच म्हाका समजलें ना.
मोरयेमायेची बेंतीन आमी घालता तो केवल हांगासर कार्मेल गुड्याक या इन्फंट जिजस श्रायनाक येताना या आयच्या दिसा मात्र ती भोगतगी या आमच्या जिणेंत कश्ट अकांत पिडा शिडा येताना जेजूची मोरयेमायेची ससाय आमी मागतांगी या कोणेंगी कितें म्हळां माठ केला मंत्रां केल्यात म्हणून कोणा लागीं बोटा लागीं आमी धांवतांगी कोणगी दुसऱ्या मनशांच्या तांकां घरा आपणान माठ केला म्हणून माठ काडचे प्रयत्न करतांगी या माठ केला म्हणून आनी एका रितीन आमी तांकां फाटी दिवचे प्रयत्न करतांगी मोरयेचेर आमकां भोगत आसा गी जेजूचेर आमकां विश्वास आसा गी या फोडकिऱ्या बावार्थांत बायल्या श्रृंगाराक बेंतीन घालन आनी एका उशेन दुसरे कडेन खंय भायर आमी धांवतांगी हांगासर ब्रेस्ताराचेर येवन उरल्या दिसा आनीकय भलायकी मागून येतांगी ह्या विशयांत भोवशा आमी चिंतन करन देवाचेर गूण बावार्थान आमी मागलें जाल्यार मोरयेमायेचें भक्त आचरण केलें जाल्यार आमच्या जिवितांत बरें जावचें ना गी तिसऱ्यान मोरयेमायेचें भक्त आज हांगासर ह्या कोपेलांत मात्र गी ह्या आमच्या घरांनी मोरयेमायेची भक्त आसा गी वय ह्या जाक आल्तारी रावण जायते बडी आमकां सांगतात सकाळींचे मागणें आसा जंय सांजेर खोंदाचें भक्तीपण आसा जंय इल्लोसो वांजेल वासी जंय पूण आमी आमच्या मंगळूरच्या शहरांत या मंगळूरच्या दियेसेजेंत गेल्या जाल्यार विशेष करून आमच्या मंगळूरच्या शहरांत कितल्या कुटुंबांनी निजायकी तेर्स आसा कितल्या कुटुंबांनी आमी निजायकी देवाचें उतार वाचता हांगासर आयलेली आमी आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या नातरांक हें भावार्थाचें सत शिकोवंक ह्या मोरयेमायेचे भक्त आदारण जेजू लागीं वेचाक कांय तरी इल्लेशें प्रयत्न करता गी जावं पुरो मिसाच्या बलिदाना विशयान जावं पुरो येवकरिस्ताच्या भक्तीपणा विशयान जावं पुरो मोरयेच्या तेर्सा विशयान आनी आमच्या काळजांतली ऊब सोडोवच्या खातीर निजायकी आमच्या कुटुंबांनी मागणे रेजार तेर्स आसा गी या आज आमी हांगासर येवन बेंतीन खाण घेवन घरा वेता आसतना हे मोरयेचें भक्तीपण रोजार मायेचें भक्तीपण आमच्या कुटुंबांनी रुथा करूंक आमी तयार आसांगी हें परत आमी इसारी जाय जाल्लें सवाल परत सुरू दिल्ल्या दाखल्याक हांव फाटीं येता आनी थंयसर तो म्हणूंक लागलो माठ मंत्रां आनी हांव धांवलो पोटां फाटल्यान आनी सैतानाच्या दावलेंतच हांव सांपडलो म्हजें आनी तुजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा गी ह्या सैतानाच्या दावलेंत आसा जर तर मोरये मायेन सैतानाची तकली चेंचल्या सैतानाक सलवयला आनी जेजूचे राज विस्तारच्याक ती कारण जाल्या ती आतांय आमकां तेंच प्रेरण दिता तुज्या जिवितांत सैतानाच्या दुष्ट शक्तीच्या बंदडेंतले भायर ये ताची तकली तूं चेंचून उडय भियेनाका तो तुका कितेंच करूंक शकना कित्याक तुवें बेंदीन घाल्याय कित्याक तूं जेजू लागीं आसाय जेजू तुज्या काळजांत घेतलाय आनी सैतानाची तकली तूं चेंचताय जाल्यार क्रिस्ता सांगाता सोलोवंक तुका सुलाभ जातलें सैतानाच्यो ताळण्यो आमकां जेजू तावन मोरयेतावन पयस व्हरचे प्रयत्न करतात मर्यवियांनी म्हणूंक लागलो तें देखून तूं बेंतीन घाल्लो आसाय जाल्यार तो तुका आपडूंक घेवचो ना ताची तकली तुवें चेंचयेत पूण आज तुजें जिवीत एक कॉम्प्रोमायजाचें जिवीत की ह्या सताक साक्ष दिवचें सैताना तावन पयस रावण सताच्या वाटेन सोलोवंक तूं कितलें धैर्य घेताय ह्या सवालाक आमी हर एकल्यांनी जाप दिवंक आसा आनी निमाणे जो कोण मोरयेची ही भक्त बेंतीन घालची भक्त आदारता ताका ससनाच्या उज्यांत लासोवंक हांव सोडची ना मोरयेची ती उतरां बायलो प्रतीक ती मोरयेची बेंतीन पूण काळजाच्या गुणायेंत देवाचें उतार आमी दवरलें जाल्यार देवाचें उतार मात्र देवाचे उपादेश जागोवन दवरले जाल्यार क्रिस्त फाटल्यान वेचे एक बरें प्रयत्न आमी केले जाल्यार मोरी माय खंडीत जावन आमकां बऱ्या मरणाची कृपा दितली जिवितांत अशें मरणांत ती आमच्या सांगाता रावून आमकां सर्गीच्या वाटेन चलयतली आज मोरये मायेची बेंदीन घालची ही भक्त आचरण करता आसतना कार्मेल सायबिणीच्या आदाराखाल निजायकी क्रिस्ताक मेस्वच्या दसली एक बरी जिणी जियोवच्याक खरेपणी क्रिस्ताचो पाटलाव करून जियोवच्याक तीस मोरी माय आमकां कुरपेच्या बेसांवांनी बरुनी म्हणून आज आमी मागया आमेन. दये करून उबी रावा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
क्रिस्त जेजूचो पाटलाव कर जियेवच्याक मोरयमायेचे भक्त आदारण क्रिस्ता लागीं पावच्याक जेजून आनी मोरयेनूच आमकां कृपेचें बोळ दिवंक आसा. देखून आमची मागणी आनी प्रार्थना आतां जेजू समोर आमी हाड नेवया. तुमची जवाब कार्मेल माये मारिफात आयकमचें प्रार्थन ये सम्या Carmel mai marifat, ai cămce प्रार्थन येसुमिया. सर्वेस्परा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या सडवणेचो संदेश संवसाराक प्रसारूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसिसाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक गरजेची भलायकी जणवाय आनी कलतेपण लाभय म्हूण मागता हांव. Carmel mai marifat, ai cămce प्रार्थन येसुमिया. दयाळा बापा मागता आमी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी वरेसभाद्वारे अख्ख्या संवसारांत वावर करन आसच्या कार्मेलीत बाबा भयणी पासत तांणी सदांच कार्मेल मायेचें बागेवंतपण निश्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. Carmel mai marifat, ai cămce प्रार्थन येसुमिया. मोगाळा बापा आमी मागता कार्मेलीत सेक्युलर वर्दीच्या सर सांद्यां बसत तांणी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन सेवेच्या आनी मोगाच्या जिणये मारिफात कार्मेल मायेचें भक्तीपण तांच्या कुटुंबांत जियोवन हेरांक देख जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. Carmel marifat, ai cămce प्रार्थन येसुमिया. मोगाळा बापा मागता आमी आमच्या गरजांनी सदांच आदार दिवच्या सोर दानी आनी हिताचिंतकां तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमोग करच्या स्वयंसेवकां पासून तांकां तुज्या दराळ आशिर्वादांनी भरून तांच्या उदार मोनाक तांकां तूं 100 वांटांनी प्रतिफळ दिवन तांच्या कुटुंबा जिवीत समाधानाचें आनी संतोशाचें कर म्हूण मागता हांव. Carmel mai marifat, ai cămce प्रार्थन येसुमिया. दयाळा बापा कार्मेल मायेक मान करूंक जमलेल्या आमी सर्वांनी तिच्या मिसावाचें महत्व समजून आमकां तिचे लेगी आसचो मोग आनी अभिमान बेतीन घालच्या मुखान प्रसारूंक आनी तिजे शेगून आमच्या जिवितांत जिवन आत्मीक घटाय जोडूंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता हांव. Carmel mai marifat, ai cămce प्रार्थन येसुमिया. एक घडीभर मावनपणी आमचे खासगी इरादे जेजूच्या पांयां हाडून दवरया. सर्गींच्या आमच्या दयाळ बापा मोरयेमायेन तुज्या पुताचो पाटलाव केलेले बरी आमी समर्पित रितीन जेजूचो पाटलाव करूंक तूं आमकां शिकय. मोरयेमायेच्या मजतीन सर्गींच्या वाटेन तूं आमकां चलय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जीव
म्हज्या मोगाचें म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवबापा मानतात असलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या तोंडल्यान बलिदान आपल्या मनात आनी नेमी आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. भो पवित्र बापा भाग्यवंत हांव कर्मरयेचे ससायेचो उडास काडून भक्तीन ह्यो कानिको आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुज्या सोडवण्याच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कार्मेल माय भाग्यवंत हांव कार्मरयेक आज आमी मान करता. आपल्या काळजांत विश्वासपणी तुजें उतार तिणें जागयलें. आपल्या करण्यांनी तिणें तें पाळलें. धर्मचा संगी मागण्यांत ती थीर रावली आनी आमच्या सोडवणेच्या कामांत भागीदार जावन सगळ्या मनशाकुळाची आत्मीक आवय ती जाली. तिच्या पुताच्या बावंडाचेर तिका आसो आवय सारक्या मोगासो जतनेचो हुस्को केदीन सुवून जायना. पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आम्हा सर्वांच्या बरवशाचो रूपकार आनी बुजवणेची दिवची जावन आमी महिमेच्या दोंगरात येवशीन आमच्या यात्रेक पयना समकताना ती आमकां प्रकाशायता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परीन जवान जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोतलें हे म्हज्या उडासाक करात. पावरता सो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन दंडुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. कार्मेल मायेची मजत घेवन बेंतीन घालन क्रिस्त जेजूचो पाटलाव करूंक आशेवची आमी जेजून शिकयलेंच मागणें म्हणून ताचो पाटलाव करच्या आदारांनी कुडपात आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल.
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तिच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. उजवतनच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
पुता इस्रायलीच्या राया जेजू नजरेना देवाळा मोरीच्या इष्टा तू पाक्याच्या तुझी विंचीना जेजू डोळ्या बघ्या मी तुझी भीक मागा जेजू ख्रिस्ता कल्या गयेन तो पाव मागा जेजू डोळ्या बघ्या मी तुझी भीक मागा ख्रिस्ता कल्या गयेन तू पाव मागा जेजू दयाळा सर्गीच्या देवकुमारा सर्गीकाना दैविक ज्ञान पोचतायांका सदा काळा दैविक ज्ञान तुझ्या मनाची उजवाडायला आयजान पिडार करू आता काढून लायला उजवाड भुरगीचा सर्गीचे वाटेंतल्यान संपून जियेन आदारिला जेजू मोगाळा जेजू दयाळा सर्गीच्या देवकुमारा सर्गीकाना दैविक ज्ञान पोचतायांका सदा काळा प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा तुझ्या पुताच्या कुडी आणि रक्ता वरवीं आमकां पोशण लाभलां तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आणि भाग्यवंत अवंकार मोरयेचे सेवक समर्पित जाल्ले आमी विश्वासपणी तिचे देखीचो सड आणि सड पाटलाव करूंक आमकां आदार मेळोवन दी हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी दया करून बसात मोगाळ भाव भयणो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता फाटल्या 3 वर्सां तावन आमकां कार्मेल मायेचें फेस्त कोविडा निमती आचरसूंक जालें ना हें उणेपण आमकां सदांच दोस्तलें पूण ह्या वर्सा हें भाग आमकां दुनिया देवान फावो केला देखून आमी ताका अर्गां दिता आनी येद्या व्हडा संख्यान आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हें फेस्त आचरसूंच्या वखदां आमच्या कोवेंत सवडेल बाब चार्ल्स सेरावाच्या नांवी आनी कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व फ्रातींच्या नांवी तुमकां समेस्तांक कार्मेल मायेचें तशेंच बेंतिनेचें बरें फेस्त मागता कार्मेल माई आमची शरोतीन तुमकां सर्वांक तिच्या आशिर्वादांनी बरो म्हणून जावन आसा आमचें मागणें मोगाचें न्हू आयचें फेस्त इतल्या दबाज्यान जायसy तर हांगा हाका कारण आयचे प्रधान याजक आमच्या आमंत्रणाक पाळो दिवन व्हडा संतोशान
आमचेर मोग दवरून येवन भोव अपुरबायेन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थबरीत मोरयेच्या शेगुना वयर शर्माव दिवन आमचे पसत मागोवन आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या इजय फ्रिगेचे विगात तशेंच मंगळूर DSCचे PRO जामनसच्या बाप जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाना तुमकां आमी काळजांतावन देव बरें करून म्हणटा आनी कार्मेल मायेची मिस्रां आशिर्वादां तुमच्या सुटसुडीत वावराचेर आमी मागता. देव बरें करूं. जायते याजाक रिलिजियस तशें DSCचे लागशिल्ले तशें पयशिल्ले तशेंच सैरे कार्मेलीत याजाक हांगासर आसात. तांणी भेटवणी करून ह्या फेस्ताची सोबाय चडयल्या. तशेंच जायतीं धर्मीक भयणी हांगासर आसात. तुमकां आमचे दिनवास तुमच्या मोगाक देव बरें करूं. आमी आभार मानता आमच्या गायन मंडळीचो. सुमधूर ताळ्यान गितां गावन आमकां कार्मेल मायेच्या फेस्ता दिसा तिका मान करूंक कुमक केल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी देव बरें करूं म्हणटा आयची लितुर्जी मानून हाडल्या आनी आल्तारीची सेवा केल्ल्या ब्रदरांचो तशेंच आल्तार भुरग्यांचो फुलांनी आल्तार तशेंच कार्मेल मायेची इमाज सुरंगारायल्ल्या ग्लॅनीचो धर्मार्थ कार्मेल मायेचो ग्रोट्टो सुबयल्ल्या स्टॅनी बंटवाळाचो लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या कार्मेल किरण स्टुडियोच्या सर्वांचो तशें इतर रितीन कुमक केल्ल्या ओसिडियस संध्यांचो बाळोगचेचो कुटुंबाचो तशेंच इतर सर्व स्वयंसेवकांचो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. तुमचेर कार्मेल माय आपल्या आशिर्वादांचो पावस वतून दी. तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण जावन आसा आमचें मोगाचें मागणें. मोगाचें परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां तुमचेर मागता. देव बरें करूं. आतां मोरयेक अर्गां प्रार्थना ताच्या उपरांत प्रजन याजाक बेंतिनेचेर आशिर्वाद घालतले आनी उपरांत तुमकां ती बेंतीन वणतली. अर्गां प्रार्थना म्हणच्या पयलें हांगासर जमो जालेल्या सर याजाक आनी लायक धर्म भयणीच्या सगळ्यांच्या नांवान हांगासर वस्ती करच्या आनी हांगासर आज सैरे धांवन आयलेल्या कार्मेल प्रादींक आनी सर्व ब्रदरांक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी फेस्ताची परबी पाठयता. मोरी माय तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणल्यानच आमचें मागणें. तांकां हे 2 ताळयो दिया आमी. मोरये माया लागीं अर्गां प्रार्थना करच्या दयेकून उबे रावा. हे भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतली वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूच्या बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सोडवणदारा तुज्या मोगा पासत आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत हांव कार्मेलाच्या मोगा पासत हांगासर हजर आसची सर भक्तिकां व्हड्या भक्तीन ही बेंतीन वापरतली. तुज्या उजव्या हातान ती तूं पवित्र कर अशें तिचे विनंतेन कोट्या दुस्मानांतलें बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कुरपेंत ती सगळीं तीर रावून दित. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. नामान मोरये.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. त्या दबाजीक संभ्रम असो आशीर्वाद घेवच्याक तुमच्यो तकल्यो बागायात. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मरयेक विंसून काडली, तो तुमकांय तिची भुरगीं करून. देवपूत मरयेतावन जल्मालो आनी तिका खाल जालो. ताणें केल्ल्या परी तुमी तिसो मोग करच्याक तो तुमकां कृपेन भरून. सोम्या, हो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायाची नेसन नेसला, तो तुज्या शेगुणाचो पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर सांगात बगूंक पावोवन दी. आनी सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Carmel nombra sopri sai bine, alzăm suman tuca. Magni amci deun mărghi sărga, zundi आशीर्वादा. चिनी पर्व सरताना, आपटून आपटून पडताना, ही आमच्या आधारा. गंभीर दोस्ताना, उर्बा आमची निवताना, जेजू गळे सांगे पुता. शेताची करून दी आधार. Carmel nombra sopri sai bine, alzăm suman tuca. Magni amci deun mărghi sărga, zundi आशीर्वादा. Morar putra soe, dulo bangkar mori, आशीर्वादन भरतू आमकां. भगवंत कृपेचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.